तुम्ही पहिले आसतले मंगळारा राती एक अचानक पावस येयलो, एका सायडीन गडगडो, एका सायडीन पावस नेटान गोंयभर पडलो. हेतून खंय तरी गोंयभरान कोणाक खूब जाणांचें नुकसान जालें. खंयसर झाडां पडलीं, कोणाची दुरीक कोसळ्ळे, कोणाचेर वीज पडली, वीज पडोन खूब नुकसानां बी जालें. हेतूनच एक भयानक एक अशी एक टेन्स कशी अशी एक गजाल घडली. ती कुठ्ठाळे आनी ती मडकय ही फेरीबोट सांजेच्या वेळार पावस आसल्या कारणान ती शिरकाली थंयसर. थंय फेरीबोटीन पॅनीक सिच्युएशन आसलें लोकांचे, की कमीत कमी 2-3 वरां ही उदकान फेरीबोट आसली. एक्चुली त्या दिसा कितें जालें आनी जे फेरीबोटीचो जो कॅप्टन आसलो तेणे लोकां खातीर कशी हेल्प केली आनी कितें एक्चुली जालें त्या दिसा त्या रातीक तें आमी आयकुया. आनी ती धोक्यारूय कशी पावली तेंय आमी कॅप्टना कडल्यान आमी आयकुया. आमचो फोंडेचो रिपोर्टर विवेक प्रभू तेणे आज कॅप्टनाची जी इंटरव्यू घेतल्या तेज्या कडल्यान पळोवन घेवया थंयसर एक्झॅक्ट त्या दिसा कितें जालें आनी तेणे लोकां खातीर कितें केलें आनी धोक्यार कशी हाडली ती. नमस्कार. आयज आमी आसात ते मडकय टोंकार फेरी म्हणटा थंय. आनी ही फेरी जी आहा ती टोंक ते कोर्तालीम त्या एडीच्यान वता. आनी पयर जेन्ना मंगळारा जेन्ना अकस्मात सांजे वेळार पावस आनी जे वादळ जालें आनी जे लायटनींग जावपाक लागलें, तातूंत ही जी जेन्ना संक सुमार ही फेरी थंयच्यान सुटलेली लोकांक घेवन आनी सांजचे टायमार जे कामाक सुट्टिल्ले लोक आसले आनी त्या प्रमाणे 50 एक लोक आनी 4 व्हिलर 2 व्हिलर आशिल्ल्यो आनी खंय तरी फेरी हांगासर पावपाक वादळ जालें आनी ही फेरी खंय तरी सायडीक खंय तरी भरकटली. अचानक अशें हें जालें आनी कितें फेस केलें तुमी? आमी फेरीबोट कुट्टाळे सायडी आहली आनी स ताची ट्रीप म्हणल्यार पावस वारें अशें कांय नासलें. फेरीबोट 4-5 मिनटां पयलीं फूल जाली, गाडयो फूल जाली, सगळें फूल जालें म्हणून आमी फेरीबोट येयले आनी बरें वयर पावले वता पावले आनी कडेन. म्हटल्यार चडशें डिस्टन्स कवर जालें आनी वयल्यान वारें आनी पावस येयलो आनी सडनली येयले. अशें जालें की कांयच दिसना जालें फुडलें कांय दिसना तरी आमी ते आनी कडेन पावले. थंय फेरीबोट कंट्रोल करता लोकांचो आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो, कित्याक कोणी बॉल असं कांय करनाचें सगळें अंडरस्टँडींग. आनी फेरीबोट जी वाऱ्याचेर गेली न्हू ती सामकी ते सायडीक पावली सगळें खंय वयता ती कळना जाली. ती ते लो टायडाक ती तेंकली थंयसर तेंकोन उरली. आनी मागीर कितें हाय टायड जाल्या शिवाय हें जायना न्हू, सुदारना. लोड आसली प्रॉब्लम जालो. तेच्या जाल्यार 50-60 सुमार आहले. गाडी आहले 40 गाडी आहली, एक कार आशिल्ली आनी एक फोर व्हिलर आहली, एक स्विफ्ट आहली भितर. मागीर वाऱ्यान ते गेले मागीर कशें? गेले थंय लागली इंजीन बी सगळें चालू सगळें ओके आसा. आनी आमी सगळ्यांक मातसो धीर गो म्हणजे अशें कांय जायना, सुट्टली फेरीबोट हय. मागीर परते येयल्या पुरो मागीर हायटायड आनी आमी मरिनाक बी फोन केल्लो पूण तेंचे बोट कितें तरी इंजीन सारकें ना. पयल्या फावट असो प्रसंग येयला काय हेच्या पयलीं? पयलो फावट फर्स्ट टायम. बॅग सुटल्या आनी कितें जाल्या केला. कंप्लीट केला पूण पावसान आमकां केन्ना तशें त्रास जावना. आनी आमी ऑफिसाक बी कोण हाडले सगळे. फर्स्ट टायम मातशें कितें मिराकल्स कशें जायना तें टायप जालें. हां आनी मेन म्हणल्यार कितें हांगा मीटराचेर दिसना नासले. हांगा नॉर्मल सुद्दां हांगा लो टायडाक हांगा फेरबोट कर मातशी सायडीक चॅनल हो ल्हान, हांगा चॅनल हो ल्हान, हांगा 5 दीस सुद्दां उरता, 8-8 दीस 15-15 दीस 5 दीस लोडेड सुद्दां उरता हांगा. पूण अशें करून लो टायडाक हांगा तूं कर तशी सारकी चॅनलाच्यान वराना जाल्यार तेकता 101%. पूण जालें कितें आमकां फुडल्यान कितेंच दिसना असो पावस आनी कितें दुखे पडना तसो जालो फूल म्हणजे कशें. आनी त्या हेजेर आमी फूल करंटाचेर आनी लो टायडीचेर करंटाचेर म्हणून आमी वाऱ्यार सायडी पडले आनी प्रॉब्लेम. मडकयच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.